मॅडम ते PWD भुरगे घेतला तेंगे फुडार कितें मुखार? पळय सरकाराचे सध्या मरे ह्या PWD भुरग्यांक पळय घेवन हे सगळे जे नाटक केला स्कॅम केला हेतून सरकार खरें म्हणजे जाल्यार काब्बार हो सरकार कित्याक तर म्हणशी 345 भुरग्यांची एप्लिकेशन 1.5-2 वर्सां पयलीं घेतलेले आणि मागीर घेतले बी आणि तशेंच दवरले 6 म्हयन्या भितर खरें म्हणजे जाल्यार तेंच्यांनी ते परत चालू करूंक जाय आसलेले आणि दिवंक जाय आसले. आतां तेंच्यांनी ते इलेक्शन येयल्या बरोबर तांकां जाग येयली ज्या ते हे नोटिशी काडल्यो पण तेतून थोड्या भुरग्यांनी न्ही कोर्टान केस घातलेली आसा. कोर्टान केस घालतकूच एका मिनिस्टरचे बायलेन हे सगळे नाटक करून त्या काब्रालाक फाटल्यान सुरो मारून ताका काडला कुशी. कित्याक ती मिनिस्टराची बायल आसा पळय ती मेन सूत्रधार आसा. ती प्रत्येक एका लागून पैशाचो डिमांड करता आणि तो मिनिस्टर सरळ ते बायले कडेन आपल्या बोट दाखयता तिचे कडेन उलय म्हणटा आपण सगळे तिचे कडेन सोपयला म्हणटा. एक गजाल आसा कितें आसा न्ही जे भुरगे कॉलेजीन आसतना 70% 80% मार्क घेता इंजिनियर शिकतना प्रॅक्टिकल म्हणून सांग थेरी म्हणून सांग अशें म्हणून सांग सगळे घेताना म्हणून सांग तांकां लोक इतले मार्क घेता आणि हे लोक आतां मिनिस्टर लोकांचे हे इंजिनियर बी आसा आणि हे मिनिस्टर आसा हेंचे कडेन तांकां मार्कां पडना. हा जे लोक भुरगे फेल जाल्ले आसा तांकां हेंचे कडेन मार्क पडटा म्हणजे हेचो अर्थ कितें लास्ट टायमार पुलिसाक जाल्ले पळय एक PC तो सगळे हेका करपाक ताका 6 का 7 मतां पडटा आणि मिनिस्टर हेजे कडेन पावल्या बरोबर ताका 92 मतां पडला. तशेंच हें केलां तेंच्यांनी. हो व्हडलो स्कॅम आसा. कितें आसा मरे इतलो व्हडलो स्कॅम आसा सरकारान आपल्या पायाचेर आपणे गुराडी मारल्या. आपल्या पायाचेर आपले गुराडी मारल्या. ह्या भुरग्यांनी हांव एकूच सांगूंक सोदता 345 भुरगे पळय हे केल्या ते पयशे बिशे घेवन आतां सगळे नाटक चल्ला हे खरें म्हणजे जाल्यार स्टॉप आतां लोकांनी तरी न्हू एका जागृतपण दवरपाचें आणि आवाज काढीत रावता. युथांचे भविष्य यांच्याने पिड्ड्यार केले. अरे कितें चलना आतां 10,000 जॉब दिता म्हणटाले तुम्ही बेश्टे म्हणून जॉब कोणाकूच दिना मरे. प्रत्येक फावटी तुमकां पयशे जाय प्रत्येक फावटी वोटींग मारूंक येताना तुम्ही येता मरे. तुम्ही ताका लागून नाका जाल्यार धंदे करता हे आजचो बटवो तुमचो दिसान दीस व्हडलो जायत केला. आता हे तुमकां ही PWDचे खाते पळय आहा हेच ह्या सगळ्या मिनिस्टरांक तबाह करतले म्हणटा पळय तशें. हांव जाल्यार गव्हर्नरा कडेन मागता कितें म्हणून हे सरकार डिजॉल्व कर आणि भुरग्यांचे आमचे भविष्य सारखे कर. बस देव बरें करूं.